कॅबिनेट रिशफल. मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट ऐकून तुमकां कितें दिसलें? व्हॉट इज द मेसेज ही वॉन्ट्स टू सेंड की आपूण रिशफल करतलो काय सांबाळून रावत आपूण करपाक शकता, करपाची तांक दवरता? फक्त जर रिशफल म्हटलेले जाल्यार समजत आशिल्ले तांच्यांनी एक जो पॉयंट वापरला म्हणजे मुद्दो की विकसीत गोंय 2047 2047 असो जो त्या विकसीत गोंयाच्या हाज्या खातीर कॅबिनेटान रिशफल करपाची गरज आसा अशें वाक्य उलयलात. ताजे फुल वाक्य जर आयकलें हाव डू यू इंटरप्रिट इट? म्हणजे हेजो अर्थ कितें की 2047 मेरेन गोंयान ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय गोंय विकसीत करपा खातीर म्हणजे इन लायन ऑफ द हे पंतप्रधानाचो जो विकसीत भारत 2047 जो आसा तसोच विकसीत गोवा 2047 असो तो हे आसा. सो ह्या 47 मेरेन एक विकसीत राष्ट्र करपाक जाय हे चल्लां. तसोच विकसीत गोंय करपा खातीर सीएमाचो प्रयत्न आसा आनी ते खातीर विकसीत गोवाचो डॉक्युमेंट करपा खातीरचें कामय सुरू जालां. ताजे पयलीं प्रिलिमिनरी मिटींगूय जाली. तो डॉक्युमेंटूय फुडें येतलो आनी फुडली 47 मेरेन कशें काम करप म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां जातलीं तेन्ना गोंय कसो आसतलो हाचो एक आराखडो तयार करपाचो आनी त्या आराखड्याच्या अनुशंगान ते पद्दतीन जर काम जातलें जाल्यार तशा प्रकारचे एक्टीव मिनिस्टर जाय, एक्टिवली काम करपी, लोकां मदीं वचपी, लोकांची समस्या जाणून घेवपी, कितें पॉलिसी करपाचें आसा लोकांक विचारतलो, डेव्हलपमेंट वर्क आहा लोकांक कन्सिडर करतलो आनी कितें आसा तज्ञांक कन्सल्ट करतलो. हें सगळें करपा खातीर बरे मंत्री जाय हाची जाणीव मुख्यमंत्र्याक जाल्या. आनी जे पद्दतीन विधानसभेन विरोधकांनी जो सरकाराक घाम काडलो ते जर पळयले जाल्यार पुराय मंत्रिमंडळाचो एक फेर आढावो घेवन त्यांचे जशें नितीन गडकरीन म्हटलेलें ऑडिट करचें गरज आसा कामाची ते ऑडिट करून फुडल्या म्हाका दिसता एक 8-10 दिसां भितर फुडल्या एक आठवड्या भितर हे रिशफल जावपाक जाय. हाचो मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां तातूंत स्पेसिफीक तिणें सांगलेलें आसा की विकसीत गोंया खातीर म्हणजे गव्हर्मेंटाचेर कसलोच ब्लेम येवपाक जायना आनीक लोकांनी गव्हर्मेंटाक दोश दिवपाक जायना. ह्या सगळ्या गोष्टीचो अभ्यास करून हे रिशफल जातले अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक गजाल जयल बाब दिसता की रिशफल जावपा जाय हाचेर कोणाचेच म्हाका दिसता दुमत ना. एवरीबडी अग्रीज टुडे that reshuffle is required. We have seen how some ministers are behaving. We have seen how some ministers are performing. So all those ministers and MLAs need to be held to account. ज्या तरेन मुख्यमंत्री उलयला त्या तरेन हें जातलें काय कितें काय खंयच्यान तरी मागीर पॉलिटिकल आडमेळी येतल्यो किंवा आनी कसल्यो आडमेळी येतल्यो सी प्रमोद जावचें अशें सगळ्यांक दिसता. विकसित भारत 2047 is a long-sighted kind of a plan. I feel that government's immediate challenge or outlook is towards 2027. 47 म्हणल्यार खूप पयस पडले. 2027 खातीर इन द so last the discussion what happened was even in the last cabinet meeting if there was an unease in the cabinet and if bills were sought to be pulled back it is only because ministers have realized that going ahead at 2027 this is going to hurt them. So त्यांचो सगळो focus is on 2027 not 2047. ते विकसित सगळें बरें आसा. Now the question what you have raised is very significant. Whether Pramod Sawant as a chief minister can sort things out and give that direction and cut off all that negativity which comes to the government. हितून भितर कितें जालें खूब अशे गजाली अशी जाल्या प्रमोद की इन लेटली that government has been sidelining these issues, major public issues, saying that this is a handiwork of a few disgruntled elements अशें म्हणून केल्लें आसा खूब बॉडी आनी every time there is an agitation brewing up they have played it down you know. आता तशें जायना. आतां पळय the public sentiment is at a high. If you've seen all these bills which were coming in, how people were reacting on social media, on mainstream media, there are a lot of reaction which is getting the government a lot of bad name. So whether Pramod Sawant as a chief minister can undo that or maybe insulate himself from that going ahead to 2027, that would be the very critical point which you will have to address. Now if he is going to touch a few of the weak links and try to do his arithmetic with you know I mean meet those favors which we you know कितें म्हणटा आमी ते स्विचींग बिटवीन पार्टीज आनी तांकां तो तूं पॅसिफाय करपाक तर भितर घेवंक सोदता
then I don't think there is any change which he is going to witness here. So what you have said is the most crucial aspect of this exercise which he is going to undertake. Let's wait and watch what he is Yeah, going to do. what